गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या आयतारा जाल्ले चॅरिटी मॅचींत धेंपो पंगडान केल्ल्या खेळाचेर आर्मांद कुलास एकदम खोशी आसा. ह्या पंगडांत क्लायमॅक्स आनी महेश गवळी नासतना धेंपोन साळगांवकाराक 2-1 मारले. क्लिफ्टन गॉन्साल्वीस आनी निकलाव बॉर्जिसान गोल मारले. साळगांवकाराक गोलाचे कांय चान्स मेळिल्ले, मात तांकां तें जमलें ना. धेंपोन एकाय विदेशी खेळगड्याक खेळूंक ना. Boys have played well. I'm very happy the way they played. First game, it's quite difficult, but I really admire the way they played. I give a lot of chance to the youngsters because these youngsters are going to be the future of Dempos. So I'm very happy the players played well and we got victory today. सांगे आनी केपें तालुक्यांतल्या स्कुलां खातीर संकल्प थिएटरान आंतर स्कूल बुद्धीबळ सर्त घेतली. ह्या सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सर्तींत 100 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर आनी ह्या तालुक्यांनी गोंयचे इवाना फुर्तादो आनी अनुराग मामलाक सोदून काडपा खातीर ही सर्त घेतिल्ली. सांगे केपें तालुका लेवल संगप थिएटरान चॅस टुर्नामेंट घडोवन हाडला. ह्या चॅस टुर्नामेंटाक आमकां 100 भुरग्यां पार्टिसिपेट जाल्या. हे सांगे केपें तालुक्याक ग्रामीण भागांत खूब टॅलेंटेड भुरगीं आसा. हे टॅलेंटेड भुरग्यांक मोटिवेट जावपाक मुखार सरपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आनीक हे जे पार्टिसिपेट जाल्यात तातूंत आमी तांकां फ्री कोचिंग क्लासीस आमी दितले. आनीक ह्या भुरग्यांक हांव उर्बा परबी दिता की हे स्कूल लेवलाचेर नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी तांकां उर्बा परबी दिता अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. हांव अशीच आशेक बाळगितां की ह्या टुर्नामेंटाक जो पार्टिसिपेट जाला तो आमचे ह्या टुर्नामेंटाक वयर इंटरनॅशनल नांव पावयतलो अशें एक आशा बाळगितां. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.